नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। आरटीओतले भ्रष्टाचाराचेर दोळो दवरूंक कचेऱ्यांनी सीसीटीव्ही। मंत्री ढवळीकार म्हणटा आनीक उपाय ना। स्टिंग एक्सपोजेत धरिल्ले एलडीसी खंय राजकीय आशीर्वाद। मोटरसायकल चलयतल्याक सगळ्या रस्त्यांचेर फाटल्यान बशिल्ल्याक फक्त हायवेचेर हेल्मेट सक्ती। मंत्री ढवळीकारान केलें स्पष्ट। पायलटाचो प्रस्न मात सुटिल्लो ना। दर्या देगेसावन 90 ते 200 मिटरां भितरली गोंयची हॉटेल्स रिसॉर्टांक सुप्रीम कोर्टाची थाकाय। 1991 आदी बांदलेली बांदकामां बेकायदेशीर न्हय, सुप्रीम कोर्टान केलें स्पष्ट। जीसीएक नोटीस धाडपाचो एसएजीक अधिकार ना। पेंडसे कमिशन भायर मारपी निर्णय अजूनय हे सरकारान बदलिल्लो ना। देणे असल्यार दिता, बाळूची एसएजीचे नोटीसीक जाप। मुरगांवां बुडपाक लागिल्ले ट्रॉलरा वयले 16 नुस्तेकारांक ट्रॉलरवाल्यांनीच वाटायले। ट्रॉलर कर्नाटकांतले ट्रॉलरवाल्यांनी हाडलो ओडून। कोस्टल पुलीस करतात चौकशी। आशियाई खेळां सर्तीत सौरव घोषालाक स्क्वॉशांत रुप्या पदक। निमणे फावट सर्तीत वांटेकार जाल्ल्या अभिनव बिंद्राक कांस्य पदक। हॉकीत भारतान मारले ओमानाक। खबरो विस्तारान। आरटीओतल्या भ्रष्टाचाराचेर नदर दवरूंक कचेऱ्यांनी सीसीटीव्ही बसोवपाचें थारला। सीसीटीव्ही शिवाय तें शक्य ना अशें फाटलीं 7 वर्सां येरादारी खातें सांबाळपी मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा। म्हापशां आरटीओ कचेरेंतले स्टिंग ऑपरेशनान येरादारी खात्याची लज वाड्यार गेली। सुदीन म्हणटा धरल्या ते एलडीसीक खंय राजकीय आशिर्वादाक लागून थंयच्यान हालोवंक मेळनाशिल्ली। तिणें वयल्यांची नांवां घेतल्या आसत जाल्यार तांची चौकशी जातली। म्हापशां आरटीओ कचेरेंतले लांचखोरीचे दोगां भुरग्यांनी स्टिंग ऑपरेशन केलें आनी प्रुडंटान तें वाऱ्यार घालें। हे गजालीक जाले 10 दीस। ह्या स्टिंग ऑपरेशनाचो लांचखोरीचेर कितलो इम्पॅक्ट जाला तें सरकाराकूच खबर। मात सरकार खंय आतां सगळ्या आरटीओ कचेऱ्यांनी सीसीटीव्ही घालपाचो आसा। कचेऱ्यांनी सीसीटीव्ही होच भ्रष्टाचाराक उपाय म्हण एसीबीचो एसपी बॉस्को जॉर्जूय प्रुडंटाचे डिबेटीत उलयल्लो। आणि अनलेस ते सीसीटीव्ही बसयले शिवाय ते कंट्रोल जावचें ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें। सो आमी सीसीटीव्ही बसयता येता त्या 15 दिसां भितर आमचो एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट येतलो सीसीटीव्ही बसोवपाक एंड देन ओनली इट वील बी कंट्रोल। सगळ्या ऑफिसां फूल ऑफिसां पयशे घेता ते कोण प्रत्येक क्लार्काक त्या हातूंत आमी कशें घेवप। म्हापशेच्या स्टिंग ऑपरेशनात सापडल्या ती मीना तुयेकार खंय पयलीं सावन पयशे घेवपी। तिचेर खंय थंयचे अधिकारी नजर दवरून आशिल्ले। राजकीय आशिर्वादाक लागून खंय तिका थंयच्यान ट्रान्सफर करूंक मेळनाशिल्ली म्हूण स्वता मंत्री सांगता। आरटीओचे जे स्ट्रिंग ऑपरेशन आसा ते काही ऑफिसरांनीच तिचेर कंप्लेन केल्ली। तिका 6 म्हयने पयलीं पणजे हाडून बसयली। परत तिणें खंय खंय पॉलिटिशियनां कडेन वचून त्रास दिवपाक लागली आनी तिचेर सगळ्याचो डोळो आशिल्लो ती करप्शन करता म्हणून। आनी त्या प्रमाणे तिका जे कितें करपाक जाय आशिल्लें तें आमी केलां। योग्य प्रमाणे तिका सस्पेन्शनूय जातलें। न्हय आपूण सुटपा खातीर मागीर कसले आरोप कोण ना कोण करता। इन्क्वायरी येवन इन्क्वायरी नंतर सगळें ओपन जातलें आनी इट वील बी हर्ड। आतां एकामेकाचेर हें घालप विशय दुसऱ्याचेर दुखडप हें बरोबर न्हय। तिणें सांगचें तांची इन्क्वायरी आमी करता कारण तें केलां एंटी करप्शन वील गो डोअर टू डोअर तशें तें सोडना। आरटीओत पयशे घेवप ही सिस्टम, तातूंत नवें कांयच ना म्हूण तें एलडीसीन एसीबीक स्पश्ट सांगलां। वसुली करपी कांय वेल्या अधिकाऱ्यांची नांवांय तिणें सांगल्या। ही गजाल सुदिनाक विचारल्यार ताणें कच्च करून आंग काडलें। हांव पार्ट ऑफ करप्शन जावूंक शकना कारण म्हजो तांचे कडेन कॉन्टॅक्टूच जाना। म्हजो फक्त डायरेक्टरा कडेन आनी म्हजो सेक्रेटरी जो आसता ताका कॉन्टॅक्ट जाता। आय नेवर कॉल एनी ज्युनियर इंजिनियर। आय ऑलवेज कॉल एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर एंड चीफ इंजिनियर। I never call GE, you know. No. I have controlled like anything. Online payment जाता। कोण पयशे दितलो आनी आपलें काम करून घेतलो ताका हांव कितें करतलो। लोक खूब जबाबदार आसा। प्रत्येक गोष्ट मंत्री ते पळोवंक शकना। सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। मोटरसायकल चलयतल्याक सगळ्या रस्त्यांचेर जाल्यार फाटल्यान बशिल्ल्याक फक्त हायवेचेर हेल्मेट सक्ती आसतली।
येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान मिडिया कडेन उलयतना स्पश्ट केलें. मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बसतल्याक हायवेचेर हेल्मेटाची सक्ती सध्या ह्या वर्सा पुरती आसतली. मोटरसायकल पायलटाचे प्रश्नाचेर मात अजून निर्णय जाल्लो ना. पायलट म्हणटात फाटल्यान बसतल्याक हेल्मेट सक्ती केल्यार धंदो बुडटलो. We have decided to implement helmet for the rider first for 1 year immediately in all areas of Goa, and as said by CM, for a pillion rider only on highways. The file will be moved to the Chief Minister of Goa by 26th, and only after his concurrence, as there is no need of notification, we will implement the things. झालं नाही, एकूच नाही, सध्या एकूच नाही, पायलटाचा इश्यू सुटला असो विषय वेगळो आसतलो. आता त्या विशया प्रत्येकाक वेगळ्या तरेन आमी टॅकल करतले. फाल्यां सकाळीं सिटींत जर कोणा चड प्रॉब्लेम जावपाक लागलो ताचेर विचार मागीर करपाक जाता न्हय, पयलीं इम्प्लिमेंट करुया. इफ समवन कंप्लेन्स ऑन रिगार्डिंग द बोगस helmet, definitely we will take sumoto action. कदंब बायपास रस्त्याक फ्लायओव्हर बांदतले. ते खातीर 29 सप्टेंबराक बुन्यादी फातर बसोवपाचें थारला. ह्या मॉडेल बायपास रस्त्या भशेन गोंयचे सगळे महामार्ग 4 लेन करपाचो प्लान सरकारान केला. जो फ्लायओव्हर आसा ताजो फावंडेशन स्टोन येता ते 29 तारखेक सकाळी 9:30 वरांचेर आमी हो फावंडेशन स्टोन घालतले. ह्या विभागांत जी कितें घरां येता ती घरां बांदून दिवपाचो आमी संकल्प केल्लो आसा. आमचे गव्हर्मेंट विल बी द फर्स्ट गव्हर्मेंट टू टेक अप सच प्रोजेक्ट्स विथ द हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. दर्या देगेर सावन 90 ते 200 मिटरां भितर आशिल्ले गोंयचे हॉटेल आनी रिसॉर्टांक सुप्रीम कोर्टान थाकाय दिल्या. दर्या देगे सावन 90 ते 200 मिटरां भितर आशिल्ली हॉटेलां, रिसॉर्ट, बंगल्या सारकेली वेवसायीक बांदकामां मोडची म्हूण गोंयच्या हायकोर्टान 14 वर्सां फाटीं आदेश दिल्लो. निकालाचे आड हॉटेल आनी रिसॉर्ट कंपन्यो सुप्रीम कोर्टात गेल्ल्यो. 15 वर्सां उपरांत हायकोर्टाचो निकाल सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो. गल्फ गोवान्स हॉटेल्सान घाल्ल्या याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टान 15 वर्सां उपरांत निकाल दिलो. हायकोर्टाचो निकाल सुप्रीम कोर्टान भायर मारला. ह्या निकालाक लागून दर्या देगेवेल्या कितल्याशाच हॉटेल आनी रिसॉर्टांक थाकाय मेळ्ळ्या. ह्या हॉटेला आड गोवा फाउंडेशनान याचिका केल्ली. 13 जुलय 2000 दिसा हायकोर्टान याचिकादार हॉटेल कंपनी भरती रेशेपासून 90 ते 200 मिटरां भितर आशिल्लीं हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आनी बंगल्याची बांदकामां मोडपाचो आदेश दिल्लो. ताचे आड कंपनी सुप्रीम कोर्टात गेल्ली. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचो CRZ नेम 19 फेब्रुवारी 1991 लागू जाल्लो. हॉटेल्स आनी रिसॉर्टांची बांदकामां वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्या वेळार केल्लीं आसली तरी ती CRZ कायदो लागू जावचे पयलीं जाल्ली ही गजाल सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केल्या. हॉटेलांचे दर्या देगेवेली बांदकामां आड गोवा फाउंडेशनान घाल्लो आर्ग्युमेंट सुप्रीम कोर्टाक पटलो ना. संविधानाच्या कलम 21 खाला प्रत्येक नागरिकाक नितळ आनी बऱ्या वातावरणात जगपाचो हक्क दिला म्हूण दर्यादेग वाठारांनी अशी बांदकामां वयर सरूंक दिवप बरोबर न्हय म्हूण गोवा फाउंडेशनान आर्ग्युमेंट घाल्लो. भारतीय संविधानाचे कलम 21 प्रत्येक नागरिकाक बऱ्या नितळ पर्यावरणाक जगपाचो हक्क दिता. ह्या प्रकरणात हायकोर्टान दिल्लो निकाल रद्द करून सुप्रीम कोर्टान याचिकादार गल्फ गोवन्स हॉटेल्सा वटेन निकाल दिलो. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.